नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. देशाच्या उपराष्ट्रपती पदा खातीर आयज वेंचणूक जाता. आयज सकाळीं नवी दिल्लींत नव्या संसदीय भवन संकुलांत सकाळीं 10 वरांचेर मतदानाक सुरवात जाली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हळ्यार सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार म्हण महाराष्ट्राचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन आनी इंडिया आघाडीचे म्हळ्यार विरोधी पक्षाचे उमेदवार म्हण सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश B सुदर्शन रेड्डी हे उमेदवार रिंगणांत आसात. संसदेच्या नव्या बांदिल्ल्या वास्तूंत ही वेंचणूक प्रक्रिया पयलेच फावट जाता. जगदीप धनखड हांणी भलायकेच्या कारणा खातीर राजिनामो दिले उपरांत ही वेंचणूक जाता. सांजे 5 वरां मेरेन मतदान जातलें आनी रोखडीच 6 वरां सावन मतमेजणेक सुरवात जातली. उपराष्ट्रपती पदा खातीर मतदान प्रक्रिया सकाळीं 10 वरांचेर सुरू जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पयलें मतदान करून आपलो हक्क बजायलो. केंद्रीय उर्जा आनी नविनीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नाईक हांणी लेगीत मतदानात वांटो घेतलो. राज्यसभेचे गोंयचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी लेगीत आयज सकाळीं आपलो मतदानाचो हक्क बजायलो. उपराष्ट्रपती पदा खातीर आयज संसदेंत मतदान सुरू आसा. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश राय, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय घर मंत्री अमित शहा, आदले प्रधानमंत्री आनी राज्यसभेचे वांगडी HD देवेगौडा हांणी आपलो मतदानाचो हक्क बजायलो. काँग्रेस फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, लोकसभेचे विरोधी फुडारी राहुल गांधी हांचे सयत सत्ताधारी आनी विरोधी राज्यसभा आनी लोकसभेच्या वांगड्यांनी ह्या मतदानात आपलो हक्क बजायलो. मुझे लगता है कि अंतरात्मा से मतदान करने के बाद भी ये अवश्यंभावी है कि एनडीए के कैंडिडेट के रूप में CP राधाकृष्णन जी एक बड़े अंतर के साथ में विजयी होंगे. एनडीए के कैंडिडेट के नाते CP राधाकृष्णन साहब की विजय उतनी ही सुनिश्चित है जितनी कल का सूर्योदय पूर्व से होना है. सीक्रेसी आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी तो टोपी बता रही है मैंने किसे वोट दिया. हमारे उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब और बड़े पैमाने पर उनको वोट जा रहा है. Today's election is very good. My leader Chandrababu Naidu is supporting Radhakrishnan. Definitely NDA Kotami candidate Radhakrishnan is winning. मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामकुलम 8 दिसांच्या भारत भेटेर आयज पावल्यात. आयज तांचे मुंबयत आगमन जालें. सध्याच्या तांच्या कार्यकाळांतली ही पयली द्विपक्षीय भारत भेट आसा. हाचे पयलीं 2014 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सोपुतविधी सुवाळ्या खातीर पंतप्रधान रामकुलम भारतांत आयिल्ले. आयज सकाळीं तांचे मुंबय विमानतळाचेर आगमन जालें. आपल्या भारतांतल्या राबित्यांत पंतप्रधान रामकुलम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास करपाचे आसात. वाराणसी, अयोध्या आनी तिरुपती हांगा लागीं ते भेट दितले. नेपाळ सरकारान समाज माध्यमांचेर घातिल्ल्या बंदी उपरांत व्हड्या प्रमाणांत आंदोलकांनी निदर्शनां सुरू केल्यात. नेपाळ सरकाराचेर कथीत भ्रश्टाचाराचे आरोप करून आंदोलकांनी काठमांडूत फातरफेक करून हिंसक घडणुको केल्यो. जमावाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर पुलिसांक अश्रुधुराचो वापर लेगीत करचो पडलो. नेपाळ सरकारान फेसबूक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम, X ह्या सारकेल्या 26 समाज माध्यमांचेर बंदी घाल्या उपरांत हें आंदोलन सुरू जाल्लें. उपरांत सरकारान ती बंदी फाटीं घेतली तरी लेगीत भ्रश्टाचाराच्या मुद्द्यावेल्यान आंदोलन सुरूच आसा. कालच्या आंदोलनांत 19 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 300 परस अदीक लोक जखमी जाल्यात. पंतप्रधान KP शर्मा ओली हांणी ताकतिकेची सर्वपक्षीय बसका आपयल्या. काठमांडू, ललितपूर ह्या शारांत संचारबंदी जारी केल्या. नेपाळांत आशिल्ल्या भारतीयांक जतनाय घेवपाची सुचोवणी भारतीय विदेश मंत्रालयान दिल्या. वस्तू आनी सेवा कर म्हळ्यार GST 2.0 फेररचने उपरांत गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज हांणी खासा कार्यावळ आयोजीत केली. चेंबराच्यो अध्यक्ष प्रतिमा धोण हांचे सयत संघटनेचे हेर पदाधिकारी तशेंच कर आयुक्त SS गिल हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत खासा सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. GSTत केल्ल्या नव्या सुदारणांक लागून सर्वसामान्य लोकांक लाव जातलो. उद्देग संघटनांनी ह्या बदलांची म्हायती लोकांक दिवची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार केलें. Compliances helps the entrepreneurship and small businesses within growth and not only the in the head
त्या खातीर हाचो सगळ्यांत चड फायदो हो एक्सपोर्टर्स आनी टुरिजम इंडस्ट्री हाच्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो हाचे हांव आस्त बाळगितां. आनी त्याच बरोबर Goa is uniquely positioned to benefit of this GST 2.0. It is because of our growth in startup ecosystem, tourism-linked industry, and export-oriented services. ह्या हातूंतल्यान हाचो खूब मोठ्या प्रमाणात बेनिफिट्स आमकां दिसतलो. आमी हाचेर जर पळयता आसतले जाल्यार स्टेट लेवल कॉम्प्लिमेंटरी रिफॉर्म्स जर आमी करीत जाल्यार आमी हातूंतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तुमकां कमीट करता एकदम ट्रान्सपरन्सी इनटू द सिस्टम एंड रिड्यूस द रेड टेपिझम. हे सगळे जितके आतापर्यंत रिफॉर्म वयर पास जाला ते सिम्प्लिफाईड करून लोकांपर्यंत कितले पावपाचे. ऑलरेडी माय जीएसटी ऑफिसर स्टार्टिंग टू वर्किंग ऑन इट. 22 तारखेच्या उपरांत मॅक्सिमम हेतूंतले जे जाता तितकी ट्रान्सपरन्सी कशी येतली हाचेर आमी भर दितले. बेतोडा पंचायत वाठारात कोडारच्या ग्रामस्थांनी नियोजित IIT प्रकल्पाक खर विरोध केलो. काल ह्या गांवांतले नागरीक एकठांय जावन तांणी सरकाराच्या भुमिके आड लोक आशिल्ल्याचें दाखोवन दिलें. स्थानिकांक विश्वासांत घेनासतना सरकारान घेतिल्लो निर्णय चुकीचो आसा. गरज पडली जाल्यार खर आंदोलन उबारपाची शिटकावणी थळावे ग्रामस्थ विश्राम गांवकर हांणी दिल्या. गांवचो सैम आनी गांव वांटोवपा खातीर ग्रामस्थ एकठांय जाल्यात. सरकारान IIT प्रकल्प दुसरे सुवातेचेर व्हरचो अशें आंदोलकाचे फुडारी संदीप पारकर हांणी मागलें. ही जी जागा आसा ही व्हॅलीज आनी दोंगर अशें आसा. मावंटेन्स आनी व्हॅलीज आतां कल्टिवेबल. थंय कितें आसा एकदां IIT घेतले जाल्यार ते दोंगर कापून ते व्हॅलीज बी सगळें नश्ट करतले आनी सगळें टोटल एनवायरॉन्मेंट जो आसा तो नश्ट करतले. मागीर ह्या हाका IIT म्हणटा तें एक ह्यूज एस्टाब्लिशमेंट आसा. तें म्हणजे सादारण आमी पळयल्या प्रमाण थंय एक 20 ते 30,000 लोक येतले. म्हणजे स्टाफ म्हण आनी कितें म्हण अशे सगळे लोक म्हण स्टाफ क्वॉर्टर्स येतले. थंय मागीर परत हॉस्टेलां येतली. अशें खूब मोठें एस्टाब्लिशमेंट आहे. आमकां दिसता एक कॉलेज येता म्हणून. हें कॉलेज न्ही. तेंचे जवळ जवळ 30 डिपार्टमेंट आसतात. इतले व्हडले डिपार्टमेंट इतले व्हडले एस्टाब्लिशमेंट ज्या जाग्यार कोर्डाचे एरिया जी आसा कोर्डाची लोकसंख्या जी आसा ती 1,500 आसा. थंय आमचे 30,000 लोक कशे एकोमोडेट जातले हो एक प्रश्न आसा. म्हणजे आमकां सगळें ते चिंतून उडयतले. ही कोणाक कांयच खबर ना. तेणी कांयच प्रोडक्ट करूना. जस्ट एक नोटिफिकेशन हाडलां आनी आमी कोडा IIT जागो हें केला 64/2 आनी IIT करता. इतले मोठे म्हणजे जायना. तुमी लोकांक विश्वासान घेया न्ही बाबा हांगा कितले लोक येतले कशें कितें आसतले. पण हे कांयच ना. सगळ्या लोकांक अंधारान दवरून कामाक चल्ला. इवन कोमुलदरेक सुद्दां तेंच्यांनी सांगलां तुमी जे शेअर होल्डरा पळय हेका कांयच खबर ना. तुमकां खंय तरी पेपराचेर येयली आनी वॉट्सॅपाचेर येयली आनी थंयच्यान तुमी आतां मिटिंग्यो घेवपाक सुरवात केल्यो. तुमकां तेंच्यांनी कितलेशी विश्वासान घेतलेले आसा. तेका लागून IITचो खूब प्रयत्न चल्लो आनी ह्यान फुडें खूब सरकारा कडल्यान दबाव जातलो प्रयत्न जातलो. पण तुमी तांकां बळी पडपाची गरज ना. ज्या जाग्यार तेंच्यांनी आज टार्गेट घेतलेले आसा पळय न्ही थंय लोक स्ट्रॉंग रावले. आज जशी तुमी जे शेअर होल्डर आसा तशेंच मेळवले आसा पळय न्ही थंय बारीक समाज एसटी लोक आसा थंय आशिल्लो. पण ते स्ट्रॉंग रावले आनी मेळवले ऑलमोस्ट तेंगेले जाल्ल्यान जमा आशिल्ले IIT. पण लोकांनी सामको विशय घट धरलो. लोक रस्त्यार येयले आनी आज मेळवली बंद उडयले. म्हणटकूच तुमकां जर नाका न्ही जाल्यार हो प्रोजेक्ट जावंकूच शकना. रस्तो सुरक्षा सप्तका निमतान पेडणे तालुक्यातल्या कोरगांवच्या श्री कमळेश्वर उच्च माध्यमीक विद्यालयात खासा जागृताय कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. पणजे येरादारी कक्षाचे पुलीस उपनिरीक्षक तुकाराम शेट मांद्रेकर हांणी शालेय विद्यार्थ्यांक येरादारी विशयक मार्गदर्शन केलें. 17वी आशियाई चषक क्रिकेट सर्त आयज सावन संयुक्त अरब अमिरातींत सुरू जाता. पयलो सामनो अफगाणिस्तान आनी हाँगकाँग पंगडा मदीं अबुधाबी स्टेडियमांत जावपाचो आसा. भारतीय वेळे प्रमाण राती 8 वरांचेर सामन्याक सुरवात जातली. फाल्यां 10 सप्टेंबराक भारत आनी UAE पंगडा मदीं दुबयत खेळ जावपाचो आसा. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.